रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिले, पण अजूनही अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनो वेल्या सरकारी बंगल्याचेर वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। आयज हे गजालीक 3.5 म्हयने जावन गेले तरी लेगीत रोस्टराचेर आधारित आरक्षणाची सुचोवणी अजूनय येना। रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिवपा खातीर अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या SC ST आनी OBC समाजाच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाला। आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालयातल्या PG अभ्यासक्रमा खातीर SC ST आनी OBC समाजाचे विद्यार्थी फाटीं उरतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता एक दोतोर आसून लेगीत ताका ही गजाल कशी कितें कळना काय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विचारता। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक ताच्या सरकारी बंगल्यार वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। पूण आमी मुख्यमंत्र्याक डिमांड करता, अजूनही तुजे कडेन 3 दीस उरल्या, तुवें ताबडतोब म्हाका दिसता हाचेर कॅबिनेट घेवपाक जाय आनी तुवें 3.5 म्हयन्या पयलीं जें आश्वासन दिल्लें की एका आठवड्यान काडटा, कित्याक मुख्यमंत्र्याक संवय जाल्या तो फक्त फटाशे मारता। 48 वरां 15 दीस हे टायम दिवपाकच तुमी गेले, पूण कामां तुमी काय करना। म्हाका दिसता ताणें ताबडतोब मिटींग घेवची आनी हे रिजर्वेशन 100% रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन जे आसा, जे कायद्या प्रमाणे जे संविधाना प्रमाणे जो हक्क ह्या लोकांक जो दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता ताणें इम्प्लिमेंट करचो। समज जर तर ते करना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता, कित्याक हो प्रश्न आज तुमचो आसा। आज तुम्ही पळयात की तुमचेर हे सरकार कशे अन्याय करता ते। गेल्ले फावट 9 OBC वर्गाचे युवकांक थंय दोतोराक क्लिनिकल जॉबाक अप्लाय करपाक चान्स मेळुना, 4 पोस्ट ST वर्गाक अप्लाय करपाक मेळुना। हे तुमच्या फुडाराचो हो विशय आसा। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हे ताबडतोब लक्षांत घेवन आयच्या दिसा भितर किंवा फाल्याच्या दिसा भितर हे इम्प्लिमेंट करचे। जर तर करना, जर तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरार आमकां घेराव घालचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।